गोंयांत वेगीत स्वताचें जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन मेळूं येता. मशिना खातीर हांव स्वता यत्न करता, विश्वजीत राणेन सांगलां. जाल्यार 10वी, 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर हायस्कुलांनीच वॅक्सिनाची तरतूद केल्या. 3 जानेवारीच्यान ही मोहीम सुरू जातली अशें एक्सपर्ट समितीन जाहीर केलां. कोरोनाची लक्षणां दिसलीं जाल्यार भौशीक मळार भोंवूं नाकात अशें मोलादीक सल्लोय दोतोरांनी दिला. वाडट्या ओमिक्रॉन केसींची फाटभुंयेर गोंय सरकारान जिनोम सिक्वेन्सिंग मशिनां विकती घेवपाचें निश्चित केलां. ते खातीर पुण्यांत चांचण्यो करच्यो पडटल्यो. भलायकी खात्यान सरकारा कडेन ते विशींचो प्रस्ताव धाडला. तशें जालें जाल्यार नमुन्यांची चांचणी करप आनी वेगळीच निकाल मेळप सोंपें जातलें. गोंयांत आनी पुराय भारतांतय कोरोना वाडत चल्ला. भुरग्यांक स्कुलांनी वॅक्सिनेशनाची तरतूद केल्या. पालकांनी ते खातीर शाळेच्या आस्थापना कडेन संपर्क साधून अदीक म्हायती मेळोवची अशें आवाहन करतनाच चड लोकसंख्या आशिल्ल्या राज्या परस गोंया सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांनी कोरोना पातळपाचें वा लागण जावपाचो भंय कित्याक ताचें एक्सपर्ट कमिटीच्या दोतोर शेखर साळकारान स्पश्टीकरण दिलां. आयकात. आमी रेग्युलर आमची काळजी घेवप सामकी गरजेची आसा. आतां आमचें मशीन येवपाचें आसा, म्हणजे नॉर्मल मास्क घालपाचें आनी हँड वॉशींग डिस्टन्स दवरपाचें. आय थिंक तितकें सुद्दां आमी जर केलें आनी एवॉयड इंडोर म्हणजे AC आशिल्ल्या हॉलान खुबशे जर लोक आसा, गर्दी आसा, जाल्यार थंय जाता तितकें वचचें न्हय. ओपन एअर इज लेस प्रॉब्लेमॅटीक. हें मशीन जें आयडेंटिफाय करता ताजें प्रॉब्लेम अशें आसा की आमचे कडेन सद्या एज ऑफ टुडे तें मशीन ना, जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन. सो आतां तुवें धाडलें न्ही, ताका 10 दीस तरी लागता येवपाक. तो म्हणसर तूं बरो जावन वता जाल्यार तो म्हणसर तो जर भायर भोंविल्लो जाल्यार तो खूब जाणांक स्प्रेड करतलो आसलो. सो ताका ताणें घरा कडेन कोणाकय सिमटम्स आसा ताणें घरा रावचें. सपोज तें टेस्ट सुद्दां करूंक लोक तयार ना जाल्यार ताणीं सुद्दां घरा रावन आपल्याक आयसोलेट करप सामकें गरजेचें आसा. आनी एस जीन म्हणून आयला. एस जीन जर तुजे कडेन ना, दॅट मीन्स यू मे बी लायकली दॅट इट कॅन बी ओमायक्रॉन. सो ते आतां आमी सगळे जाण इज ट्रायंग टू डू दॅट. ताका ICMRचें अजून परमिशन मेळना, पण ICMRचें जर परमिशन मेळ्ळें जाल्यार दॅट वील बी अ फास्टर टेस्ट. म्हणजे आमकां इमिजिएटली कळटली की तूं जर एस जीन नेगेटीव आसा, दॅट मीन्स यू आर अ चान्सीस दॅट यू मे ओमायक्रॉन पॉझिटीव. एस जीन पॉझिटीव आहा म्हणजे व्हेरी अनलायकली दॅट यू वील बी ओमायक्रॉन. सो एटलीस्ट तुका तुजें ते 14 दिसाचें आहा ते 10 दिसाचेर हाडूंक मेळटलें. CDC गायडलायन्स जर अमेरिकेचे गायडलायन्स पळयल्यार ते म्हणटा 5 दिसांनी सुद्दां इज इनफ फॉर दीस मंथ. पण आमचे अजून पर्यंत गायडलायन्स येवंक ना सारक्यो. आनी इम्पॉर्टंट पार्ट ताणें सांगला, तुमी डबल वॅक्सिनेट आहा आनी तुवें बुस्टर घेतिल्लो आसा जाल्यार यू नीड नॉट आयसोलेट ऑल्सो. म्हणजे क्वॉरंटायन सुद्दां करपाची गरज ना. पण हें कशें हें अजून पर्यंत सारक्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो गायडलायन येवप इम्पॉर्टंट. आतां इम्पॉर्टंट आसा पॉयंट जो आसा तो स्कुलांच्या हांगा 10वी, 11वी, 12वी स्टुडंटांक. सो ते पेरंट्स हॅव टू बी नाव रियली दीस दॅट तांणी कन्सेंट दिवचो पडटलो. सेकंड, तांणी मोबायल आपलो किंवा भुरग्या कडेन जर मोबायल आसा तो नंबर घालूंक जाय. सो भुरगीं जेन्ना शाळेन येतलीं 3 तारखेच्यान तेन्ना दे शूड बी हॅविंग द मोबायल नंबर आपल्या बापायचो किंवा तुमचे कडेन आसा जाल्यार. प्लस तुमचो आधार कार्ड जाय किंवा खंयचे तरी आयडेंटिफिकेशन सारकें जाय. सो दॅट तांकां वॅक्सिनेट करूंक मेळटलें. विदावट आवय बापायच्या परमिशना शिवाय, म्हणजे तांचे सिग्नेचर ना जाल्यार तांकां वॅक्सिनेट करूंक मेळटलें. बिकॉज ते थंय वतले आनी करतले शाळेन, म्हणजे तो भुरगो थंय येवचो ना. सो 10वी, 11वी आनी 12वीच्या स्टुडंटाच्या आवय बापायनी 3 तारखेच्यान जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना तांणी मेंटली प्रिपेर रावपाक जाय की आपले कन्सेंट घेवपाचें. ऑल स्कूल्स वील कॉन्टॅक्ट देम. 3 तारखेच्यान सुरू जातलें आनी म्हाका दिसता एका PSCक अरावंड 2000 बी भुरगीं आसतलीं. सो एक आठवड्या भितर सगळ्यांचें वॅक्सिनेशन जावं. ओमिक्रॉन आनी हेर व्हायरसा मदलो फरकय ताणें स्पश्ट केला. हेर व्हेरियंटा परस ओमिक्रॉन कसो वेगळो, ताका कशें तोंड दिवप तेवूय दोतोर सांगता. आयकात. जेन्ना लायक ह्यूज स्टेट आहा न्ही, ते सगळी कडेन तुजे आपले टेस्ट करतात आनी मागीर थोडे कडेन पॉझिटिव्ह येता. सो तांचो पॉझिटिव्हिटी रेट सदांच कमी आसता. दिल्लीचो तुमी धरत, दिल्ली हॅज ऑलरेडी इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शन वेन इट इज 0.56 तांचो. आमचो कालचो रेट आहा 3.9%. इट इज हाय. बट आमचें हें कमी जाता. म्हणजे दोज वर सिम्टोमॅटीक जो जाका त्रास जाता पळय तोच येता. सो सिम्टोमॅटीक पेशंटाचो 3.5 जाता. सो 4 बी असो. तांचें कशें आहा, सगळे जर मिक्स केले जाल्यार ते खूब जाता. विलेजी कुशीच्या सरावंडींग आहा थंय कांय ना कोवीड बिवीड काय. सिटीनी सगळें कॉन्सन्ट्रेट जाल्लो आसा सगळें. हांगा सुद्दां तुवें पळय पणजी, मडगांव, कांदोळे, दीज आर द एरियाज वेर इट इज मॅक्सिमम बिकॉज द डेन्सिटी इज हाय. सो जंय डेन्सिटी हाय आहा तें असल्या कारणान तो तांची पॉझिटिव्हिटी पळयत जाल्यार हाय आसतली. फाल्यां पणजेचें पॉप्युलेशन घेतल्यान जर केलें जाल्यार ताची आनी हाय आसतली. पण तशें तूं करूं शकना, तो स्टेटीचें पळयता न्ही. दॅट्स वाय इन अ बीग स्टेट द पॉझिटिव्हिटी रेट इज व्हेरी लो. पण आमचे कडेन बिकॉज आमचें पॉप्युलेशन ल्हान हा कॉन्सन्ट्रेटेड आसा, सो आमचे टेस्टूय कमी आसता. पीपल डोंट कम फॉर टेस्टिंग. आय रिक्वेस्ट पेशंट तांणी आपल्या करपाचें कॉन्टॅक्ट्सांनी तरी करून घेवपाक जाय.
so that you can prevent the number from rising. Omicron is a new variant of the coronavirus. Coronavirus आयली ताजी मागीर डेल्टा जाली, मागीर डेल्टा प्लस जाली आनी आतां वेरियंट आयला आनी डेल मायक्रॉन म्हणून आनी एक फुडें येवपाचें आसा. पण हाजी इम्पॉर्टंट पार्ट असो आसा की ह्या व्हायरस जी आसा ओमायक्रॉन व्हायरस इट इज हायली इन्फेक्टीव म्हणजे डेल्टा सपोज एका मनशा कडसून 3 मनशांक वताली जाल्यार ही एका मनशा कडसून 10 मनशांक वता म्हणजे इट स्प्रेड्स फास्टर. पण ताजी एक बरी आसा की इट डज नॉट किल म्हणजे तातूंत लंग्साचे प्रॉब्लेम जावपाचे आनी ताका पेशंटाक हॉस्पिटलान घालपाचो आनी तातूंत मरण येवपाचे चान्सीस सामके कमी आसा. तुम्ही साऊथ आफ्रिकेचो जर डेटा पळयत जाल्यार साऊथ आफ्रिकेचो दर इज सडन रायज अशीच गेली वयर आनी सकयल आयली आतां इतके पर्यंत पावले हांगसून सकयल गेली इतके पर्यंत पावले. पण इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दीस इज दॅट डेथ रेट जी आशिल्ली न्हय ती तशीच आसा सकयल म्हणजे डेथ वाडूंक ना. सो इम्पॉर्टंट कशें लोकांक इन्फेक्शन जाता पॉझिटिव्ह येतले नंबर ऑफ पॉझिटिव्हिटी वाडटली पण तातूंत मरपाचे चान्स सामके कमी आसा. आता कालचीच हांवें एग्जाम्पल दीत आमचेच न्ही आमची गोंयची जर कालची एग्जाम्पल केली 112 नवे पेशंट आमी पळयले काल 0 एडमिशन काल. इफ यू सी टू एस्टरडेज एडमिशन इज 0 दॅट मीन एकट्याय पेशंटाक हॉस्पिटलान घालचो पडूंक ना. दे वर ऑल एट होम ओनली आयसोलेशन. सो चान्सीस ऑफ तातूंत मरपाचे किंवा तातूंत चान्सीस कॉम्प्लिकेशन जावपाचे इज व्हेरी लेस. सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दीस ओमायक्रॉन व्हायरस. 30 डिसेंबराक म्हटल्यार फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 856 एक्टीव केसीस सापडल्यो. 261 नव्या केसींची नोंद जाली. फकत एकल्याक मरण येयल्ल्याची बातमी आसा. काल 2747 जाणांचें वॅक्सिनेशन जालें. एकूण डोसांचो आंकडो 23,80,886 पावला. कायम केंद्रांतल्यान 24 वरांत 502 जाणांनी कोरोनाचो पयलो डोस जाल्यार 2175 जाणांनी दुसरो डोस घेतलो. राज्यांत 2,18,380 डोस अजून बॅलन्स आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.